25th March 2025 Tuesday. आज सेकंड डे ऑफ द असेंब्ली सेशन. आज भितर सदांचून हांवें तुमकां सांगलें की आज पावर पॅक जावपाचें आहा. कित्याक तुमी चोयलें जाल्यार हो सरकार जावना कन्वर्जन सरकार. हांवें स्टार्ट करतासतना भितर सदां हांवें सांगलें की हो कन्वर्जन सरकार 8 MLA तेम काँग्रेसाक कन्वर्ट केले. मागीर तेम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो आहा तो आतां एंटरटेनमेंट हॉल म्हणून कन्वर्ट केले. आता ते ओल्ड गोवा कन्वर्जन करपाक पावताय. सो हे सगळे सांगून हांव भितर सरलो आनी हेंय सांगिल्लें की आज थोड्या दिसांनी तुमी चोयतले की थोडे मिनिस्टर आहाय ते MLA म्हणून कन्वर्ट जातले आनी MLA आहाय ते मिनिस्टर म्हणून कन्वर्ट जातले. आनी ह्यो गजाल्यो सांगून हांव भितर सरलो. आनी आज फर्स्ट क्वेश्चन जाली की आज ते कंबायन मेळना पूण काजिनोचे उलोवपाक लागले तेन्ना आमी थोडे उलयले काजिनोचेर. कित्याक काजिनो कम्स विथ अ पॅकेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. Law and order situation gets created because of these casinos, and these casino revenues are very high. 1400 कितली कोटी casino revenue दिता. सो तितूंतले एक 10% देखून जर तरी चोरी जाली जाल्यार 140 crores जाता. म्हणजे आमी म्हणू शकता काजिनोचे जो GST आसता 28% GST ऑन द चिप. ते चिप घेताय. सो समज म्हयन्याक 1 crore चिप जर घेतलो जाल्यार 28 lakhs तुका GST मेळपाक जाय. सो दिस इज द रेव्हेन्यू. आणि हो रेव्हेन्यूचे ते मॅन्युप्युलेट करता. कित्याक ते फकत लायसन्स बी दिता. लायसन्स बी 4 crore फॉर 200 पॅसेंजर काजिनो आणि कॅपॅसिटी आणि फॉर 200 एंड अबव जे आहा तांकां 8 crore. सो हेजे जायते लूप होल्स आहाय. आणि डायरेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम म्हणजे डायरेक्ट CCTV कॅमेरा लायव्ह ट्रॅकिंग जावपाक जाय. जर लायव्ह ट्रॅकिंग जालें चिप्स विकताय थिंगा जाल्यार गोंयचो रेव्हेन्यू वाडटलो. आणि हे रेव्हेन्यू वाडोवन हे करपाक जाय. आणि त्यो काजिनो म्हणटाय त्यो बंद जावपाक जाय. Because that area is not for casinos. Casinos needs to go somewhere else separately. A city inside disturbance because casinos come with drugs, casinos come with prostitution. When a casino industry is there, it is surrounded by these demands. म्हणजे साइडीन जे आहा ते prostitution चलता, gambling चलता, drugs चलता. All this is part of the casino. And due to law and order situation, to चल पणजे is facing these major issues besides traffic and all. So हे जायते वस्तू आम उलोवपाक आले ते थोडे बहुत आम मांडल्यो. पण त्या फाटल्यान ओल्ड गोवा जे चलता तेजी जायती चर्चा जाली. तेजी कॉलिंग अटेंशन आले. ते कॉलिंग अटेंशन आमी उलयले आनी वी मेड शुअर दॅट वी ऑनर्ड द गव्हर्नमेंटाक ऑनर केलो की हे ओल्ड गोवा ते रॉंग. कित्याक काल PCP मिनिस्टरान म्हणले की परमिशन आमकां कांय दिलें नाय. आज तीच परमिशन परत दाखयली. टुरिझम मिनिस्टरूय म्हणपाक लागला परमिशन आमकां कांय मागिल्लें ना. सो ह्यो सगळी परमिशन दाखयली तांकां. मागीर ते म्हणपाक लागले पळया आमी पळयतले. सो आमी सांगलो ताका अंडरग्राउंड कित्याक बांदपाक जायना. ते जावं तूं कितेंय करूं यू कॅन नॉट बिल्ड एनीथिंग. एंड ऑल्सो नोबडी हॅज गिवन यू एनी ऑथॉरिटी. जरी तरी एक बरी सर्वे जाली आनी ते सर्वेचे जरी तरी ते पयले सारके जाले जाल्यार ते कॅनॉन बॉल्स मेळटाले. सो दॅट मिन्स दे हॅव नॉट डन एनी सर्वे. EIA असेसमेंट रिपोर्ट ना तेजो परत करपाक जाय म्हणून डिमांड केलें. रिसर्वे करपाक जाय. कित्याक जायते चेंज जाला. हे जेन्ना डिसायड केल्लें तेमी प्रधान स्कीम जेन्ना डिसायड केल्ली ती प्रधान स्कीम कित्याक आयिल्ली. एडॉप्ट अ हेरिटेज म्हणून पयली स्कीम आसली. एडॉप्ट द हेरिटेज म्हणून. एडॉप्ट द हेरिटेज स्कीम भायर पडली. लोकांक मान्य करूना. मागीर प्रधान स्कीम आसली. आनी हे प्रधान स्किमीचेर कित्याक हाडली ती आज उलयले की ती बेसिकली सेंट्रल गव्हर्नमेंट पयशे घालून हाडली. ही न्हू हाडली एस्कॉन करपाक. आनी मागीर चर्चा जाली की मॉल जाताय गायनाय. पूण फायनली द गव्हर्नमेंट इज एश्योर्ड that till ASI comes up with a concrete plan they are going to stop. We have demanded that TCP forest ही जी परमिशन दिलो हांवें गव्हर्नमेंटाक ती रिवोक करची. हेजे ते उलोवप जालें. मागीर म्युझियमाचेर एक गायलें मारियो मिरांडा हे ते म्युझियम आहा ते बांदचें म्हणून देर इज ऑलरेडी गिवन अ कमिटमेंट टू फॉर्म अ कमिटी. तितून हांवें एड ऑन केलें की अलॉंग विथ द म्युझियम यू हॅव टू पुट अप अ ट्रेनिंग सेंटर. आर्ट ट्रेनिंग सेंटर. मारियो मिरांडा गेले जे आर्ट आहा ते भुरग्यां मत पावोवपाक आनी ती टॅलंट वाडोवपाक हांवें एड ऑन केलें. मागीर सप्लिमेंटरी डिमांडाचे थोडे डिमांड्स उलयलो ज्यो फायल्यो. कित्याक PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तेमी पयशे सप्लिमेंटरी ग्रांट्साक घेयले टील 31 मार्च. सो PWD वॉटर आमगे पायपलायन चेंज करपाच्यो ऑलमोस्ट 10 crores बजेटा आसले. गेले ते बजेटाक ते पासूच जालो ना. सो त्यो फायल पास करपाक हांवें रिक्वेस्ट केली ताका. सो दॅट यू यूज दीस मनी. प्लस जायत्यो वस्तू आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो आसल्यो. गव्हर्नर एड्रेसाचेर वी ट्राय टू एक्सपोज द गव्हर्नर्स एड्रेस बिकॉज गव्हर्नर एड्रेस इज मोर ऑफ द गव्हर्नमेंट टेलिंग द गव्हर्नर वॉट टू स्पीक. गव्हर्नर जर तूं भायर हाडलो आनी भायर उलयलो तो तशें उलोवपाचो ना. ते ताका खबर आहा तो की उलयता. इट इज बेसिकली ते बरें दिला तो वाचना. कितलेशे आहा
आता आम्ही जेन्ना सेफ्टीचेर येयले ते वुमन सेफ्टीचे ते ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस उलयला सो दॅट वी वॉन्ट एक्शन टू बी टेकन देर हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेशन जे विक्टीम मडगांव रेपा लागून जे विक्टिमाचे जे न्यूज जाल्लो आनी जे खबर जाली बंद जालें सगळें देर बंद दॅट मीन्स कितें सो हेजे चौकशी दाट म्हणून डिमांड केलो बिकॉज द गव्हर्नर इज नॉट स्पोकन अबाउट रोड सेफ्टी जे जे डावनफॉल आहा द गव्हर्नर इज नॉट स्पोकन अबाउट एड्युकेशन सिस्टम गव्हर्नरान उलयलें ना भुरग्यां आतां तुमी जर 11 म्हयन्याक गव्हर्नमेंट जर इस्कॉलां घातली ते इस्कॉलां इन्फ्रास्ट्रक्चर सारका तो कोण सारको करपाचो तो दुसरी गजाल पूण सद्या तूं इम्प्लिमेंट करचे पयलीं तूं एक रिव्यू करपाक जाय आशिल्लो की सगळें सारकें भुरग्यांच्या गांवां जातलें थिंगा सो जायत्यो वस्तू आमी गव्हर्नराचे एड्रेसाचे आमी काडल्यो वी स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दॅट द गव्हर्नर इज नॉट स्पोकन दॅट बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी नीड्स अ पुलीस स्टेशन नीड्स अ सब स्टेशन नीड्स अ फिशरमॅन मल्टी फॅसिलिटेशन सेंटर कित्याक आमगे थिंग फिशरीजा डिपार्टमेंटाक गेलो जमीन आहा थिंगे 4-5 हजारांक जमीन मारलो आहा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट करलो 2019 हो प्रोजेक्ट हांवें रेडी केल्लो आनी आमी हँडओवर केल्लो सो हे सगळें आयज डिस्कस जालें आनी वी एंडेड अप विथ दी गव्हर्नर्स स्पिचाचे जे एड्रेस आशिल्ले तेजे उलयन